इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. सी. आसा आनी ताचे भौशीक भोजणेची नवसोरणी. आसा काल शांती. चॅप्टर 14. ताच्या काळार 10 वर्सां शांती वसली. सर्वेस्परा ताच्या देवा मुखार आसान बरें आनी प्रमाणीक तें केलें. पोरकी देवांच्यो वेदी आनी उंच जागे ताणें मोडून उडयले. ताणें खांबे मोडले, तेच पोरी आशेरा देवीची मुर्ती मोडून उडयली. सर्वेस्परा तांच्या पुर्वजांच्या देवाक सोदूंक आनी तेच पोरी ताचे नेम कायदे पाळूंक ताणें जुडाक उलो मारलो. तशेंच ताणें जुडाच्या सगळ्या शारांतले उंच जागे आनी धुंपाच्यो वेदी काडून उडयल्यो. ताचे खाल आख्खे राजवटकेंत शांती वसताली. ताणें जुडाच्या शाराचे किल्ले बांदून हाडले. देसांत शांती वसताली आनी त्या काळार झूज नासलें, कित्याक सर्वेस्परानूच ताका शांती फावो केली. ताणें जुडाक म्हणलें, हो देस आमच्या हातांत आसतना हीं शारां नव्यान बांदुया. ताचे भोंवती दुर्गां आनी गोपूर, दारवंटे आनी आडांबे घालुया, कित्याक आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाक सोदला आनी ताणें आमकां सगळ्या वाटांनी शांती फावो केल्या. म्हणटच तांणी शारां बांदूंक सुरू केलीं. आनी ह्या कामांत 3 येसवंत जालीं. आसा लागीं जुडांतले धाल आनी भाले घेवन आसलेले 3 लाख बोलवंत झुजारी आसले, आनी बेंजामिनाच्या कुलांतले धाल आनी भाले घेवन आसलेले 2,80,000 बोलवंत झुजारी आसले. झेराचें आक्रमण. कुश देसांतलो झेरा तांचे आड 10 लाख मनशांची फौज आनी 300 घोडेस्वार घेवन तांचे आड गेलो आनी मारेशा पर्यंत पावलो. तेन्ना आसा ताका फुडो करूंक गेलो. मारेशाच्या जेफाता फालक्यान झूज करूंक ते फुडें सरले. आसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक उलो मारलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, तूं आदार दिताय तेन्ना आंकडे आनी बोल तुजे मुखार कांयच न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमच्या आदाराक पाव. तुजेर पातयून आनी तुज्या नांवान ह्या वरिश्ठ पोरचेक आमी फुडो करूंक वेतांव. सर्वेस्परा, तूं आमचो देव, विनाशी मनशां तुजेर जैत वचचें न्हय. आसा आनी जुडा मुखार सर्वेस्परान कुशितांक धांवडायले आनी ते पळून गेले. ताचे बरोबर आसलेले फौजेक घेवन जेरार पर्यंत आसान तांची पाट धरली. कुशितां मदले जायते जाण मरून पडले. सर्वेस्परा मुखार आनी ताचे फौजे मुखार तांचे कुडक्यान कुडके केले. तांणी जायतो लुटीचो माल व्हेलो. जेरारा सोभोवतीं आसलेल्या शारांचेर ताणें आक्रमण केलें. सर्वेस्पराची भिरांत तांचे सवय आसली. त्या शारांनी लुटून व्हरपा सारको जायतो माल आसलो. म्हणटच तांणी तो लुटून व्हेलो. तांणी मोनजाती पोसप्यांचेर आक्रमण केलें आनी जायत्यो शेळयो आनी उंटां चोरून व्हेलीं. त्या उपरांत ते जेरुसलेमाक परतले. देवाचें उतोरें.